नमस्कार. एडिटर्स टेक आज एक म्हत्वाचो असो गेस्ट आमचे बरोबर आसा. दोतोर प्रमोद सावंत, गोंयचे मुख्यमंत्री, तुमकां आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. प्रमोद बाब, तुमी आज बरे रिलॅक्स दिसतात. हे गोंय एसेंब्ली सोंपतकीर तुमी रिलॅक्स जाल्यात काय? एसेंब्ली सोंपल्या उपरांत रिलॅक्स जावप असो काय हे नाच. कारण चीफ मिनिस्टरशीप वीच इज इन 24/7 365 days. सो डॅट इट इज ऑलवेज कामान. कितें ना कितें तरी तकलें टेन्शन आसात. पूण हांव तें टेन्शन एसेंब्ली जातकीर सुटयेरय गेले नात ना. कारण तुमची चली एग्जाम दिवन गेल्लें तेंय अपेक्षा करतले अशें हांवें आयकल्लें. आपल्याक मुख्यमंत्री सुटीच घेवंक शकना. प्रमोद सावंत सुटी घेवंक शकत, बट मुख्यमंत्री सुटी घेवप खूब कठीण आसा. त्या खातीर चलयेची एग्जाम जाली, सगळें जालें तरी सुटी अशी म्हाका डायरेक्टली हांव केन्ना सहसा घेयना. पूण एसेंब्ली वेळार ताण आसता. एसेंब्लीच्या वेळार तशें न्ही, हांवें तुमकां पळयलें तें अशें तुमी तशें सामकें तरबेज अशें मुख्यमंत्री अशें आमी माननात. तुमी तशेंच पळोवपाक गेल्यार सामकें नवें. तुमची जरी दुसरी टर्म आसली तरी पूण एसेंब्लीन इतले एग्रेसीव, ते जरी 7 जाण आसले तरी तांच्यो आड्ड्यो किळच्यो जे कितें जावपाचें सगळें जालां आनी तुमचेर एक तरेची दडपण आसपाक शकतालें. पूण तुमी कुली ताका जाप दिवन तुमी केन्नाच तुमचो तोल ढळिल्लो आमकां दिसूना. बाकीचे व्हडलीं व्हडलीं जीं नांवां घेतात मुख्यमंत्र्यांची, तांचो सुद्दां तोल ढळटना आमी पळयलां. पूण तूं कुली सामको म्हणजे तांकां खंयचीय जाप दिता आसतना एक मुमुरक्याने हसत तुमी दिल्या. सो दीस इज एक कितें अभ्यास करून तुमी येताले. एक म्हणजे ते जो प्रश्न विचारताले त्या प्रश्नाचे सगळीं उतरां म्हजे कडेन आसतालीं. एक म्हणजे तकलेंत आसताली. सो तुवें पूर्ण ताजे दृश्टीन एसेंब्लीच्या दृश्टीन त्या दिसाची म्हजी पूर्ण तयारी आसताली. 101% म्हणटा तशी. खंयचेच बाबतींत पुराय 18 दिसाच्या एसेंब्लीन एकाय प्रश्नाचेर हांव न डगमगूंक ना. नॉट ओन्ली माय क्वेश्चन, बट म्हज्या मिनिस्टरांचे क्वेश्चन्स आसतले, खंयचे कॉलिंग एटेन्शन आसतलें, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसतलें. सगळ्या हेजेर म्हणजे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटाचेर म्हजे आन्सर म्हज्या तकलेंत प्रिपेर्ड आसतलें किंवा म्हाज्या समोर एखादो तो पेपरूय आसतालो. त्या खातीर म्हाका दुसरी गजाल, हांव केन्नाच म्हणजे तापोवन उलयना. विरोधक जरी म्हाजेर तापोवन उलयलो आसत जाल्यार ताका सिस्टमॅटीक रित्या वीथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स जर ताका उत्तर ताकाय ऑटोमॅटिकली कळटालें अरे मुख्यमंत्र्या कडेन हेजें एक्चुअल उत्तर आसा. स्वता पत्रकाराक न्ही जेन्ना डिबेट्स पळयतात तेन्ना आमकां दिसता की विरोधक आड्ड्यो मारतात, बोवाळ मारतात आनी तो कुली एक वेगळोच मेसेज तातूंतल्यान वता. हें ते आर्ट पळय तुमी शिकल्यात, सामकी अप्रूप तोखणाय करपा सारकी. म्हणजे हेतूंतल्यान एकूच आसा की लोकांक फॅक्ट कळपाक जाय, लोकांक फिगर्स कळपाक जाय. आनी जेन्ना म्हाज्या मनांत कांय ना, आय एम वर्कींग फॉर द स्टेट, त्या खातीर वेगळें लिपोवपाचें अशें म्हाजे कडेन कांयच आसनाशिल्लें. सो डॅट तो फॅक्ट्स एंड फिगर्स एसेंब्लीच्या पटलाचेर दवरप हेंच हांव पयलीं करीत आयलां आनी आतांय बी करता. ह्या वेळार एसेंब्ली बदल्ले अशें दिसता काय फाटल्या वेळार चलताले तशेंच तुका कांय फरक दिसून जाता? ना, थोडोसो म्हणजे नवीन आमदारांनी थोडोसो अभ्यास करपाक सुरवात केला. खूब दिसा नवीन आमदारांनी अभ्यास करपाक सुरवात केला. विरोधकां कडल्यान प्रश्न खूब लेंथी, बाकीचे इन डिटेलान हे प्रश्न आसताले, बट इम्प्रूवमेंट आसा. पूण तुका दडपण तुज्या मंत्र्यांचें आसता, ते कांय जाण शिकून येनात तेन्ना तुका उबो रावन, कारण खूब जाण मंत्री अडचणीन आयिल्ले अशें एक चित्र आमकां दिसलें, ताका तूं जाप दितालो. ना, ऑलवेज बींग अ चीफ मिनिस्टर आय वॉन्ट टू बी रेडी एट एवरी टायम. म्हटल्या उपरांत त्या खातीर हांव क्वेश्चन अवर्स आसूं किंवा बाकीचो बिझनेस आसूं. सो ऑलवेज हांव पुराय बिझनेस स्टडी करूनच एसेंब्लीक वतालो. एकूय दीस असो केन्नाच नासतालो की दुसऱ्याचे प्रश्न आसले आज हांव रिलॅक्स आसा असो म्हाज्या दृश्टीन केन्नाच प्रश्न ना. दुसऱ्याचे जरी प्रश्न आसत जाल्यार ताजे प्रश्न कितें आसा तांचे आन्सर्स एकदां पळोवन रिव्यू घेवनूच हांव एसेंब्लीक वता. प्रमोद बाब, आनी एक तुमची तोखणाय करपा जाय ती आनी अभिनंदनूय करपा जाय. तुमी जी पळय एप्रेंटिसशीप जी पळय प्रोग्राम हाडलो तातूंत भितरल्यान गोंयान आमी सदांच बोवाळ करतात की अनएम्प्लॉयमेंट येदे मोठ्या प्रमाणाचेर आसा. तुमी श्रमशक्तीक एक म्हत्व दिवन गोंयान जर अनएम्प्लॉयमेंट आसा तांकां 10,000 मेरेन स्टायपंड दितले. भुरगे मुखार येवचे, तातूंतल्यान तांकां अनुभव मेळटलो. अनुभवांतल्यान तांकां बरे जॉब मेळूं शकतात आनी फक्त सरकारी नोकऱ्याचेर अवलंबून रावनाकात. अशाय तरेच्यो वेगळ्यो जो पळय कितें रोजगार आसा तो तयार आसतलो, तो तुमी घेवपाक जाय. पूण दिसता अशें की जवळ जवळ तुमीच म्हणलें 6,500 हे जे पळय कितें पोस्ट आशिल्ले किंवा वेकन्सीज आशिल्ल्यो त्यो भरपाक लोकूच मुखार आयलो ना. हितून एक थोडेशें कन्फ्युजन जालां.
कन्फ्युजन कितें जालां तर आमी चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम लॉन्च केलो. लॉन्च करून जवळपास आतां 1 म्हयनो जायत येयला. रजिस्ट्रेशन करूंक ना न्ही, मोर दॅन 5,000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशनूय केलां गव्हर्मेंट जॉबाक. बिसायड दॅट 3 ते 4,000 प्रायवेटात जॉयनूय जाले. आतां एप्रेंटिसशीप जेंच्यांनी गव्हर्मेंट जॉबाक जेंच्यांनी एप्लाय केला पळय न्ही, दे आर वेटींग फॉर गूड वेकन्सी. दे आर वेटींग फॉर द नियर बाय वेकन्सी. 5,000 म्हणजे सपोज पेडण्यांतलो भुरगो आसत जाल्यार तेणी म्हणटा आपूण PWDन एप्लाय केल्ल्या, RTOन एप्लाय केल्ल्या, सगळें तो ब्लॉक करून बसला. एका भुरग्याक जेन्ना 5 कडेन एप्लाय करूंक मेळटा तो 5य कडेन एप्लाय केला आनी तो आपल्याक खंयची म्हणजे ताका जाय ते डिपार्टमेंट तो सोदता. तो म्हणटा आतां सपोज इफ ही इज अ 12th ग्रॅज्युएट प्लस कॉम्प्युटर म्हणजे PWD पेडण्यांतल्या ऑफिसान मेळ्ळा जाल्यार तो जॉब घेवपाक तयार आहा. हाका लागून हें जें पळय एक दुश्टचक्र आहा न्ही, पयलीं सरकारी नोकऱ्यो मेळोवपा खातीर कित्याक म्हणा हात पांय धरतात, पयशे दिवपाक तयार आहा म्हूण सांगतात आनी मागीर तशी मेळ्ळी की ताका आपल्या घराच्या शेजारा ती नोकरी जाय. ताकाच लागून गोंय आमचें खूब ल्हान आसा. वर्क कल्चर जो हांव म्हणटा पळय वो वर्क कल्चर डेवलप जावपाक जाय म्हणून आमी एप्रेंटिसशीप स्कीम हाडली. म्हणजे नॅशनल स्कील डेवलपमेंटाचो पोर्टल वापरून आमी जेन्ना ही स्कीम फर्स्ट टायम गोंयांत लॉन्च केली. नॅशनल स्कील डेवलपमेंट पोर्टल हो म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल, बट ताजो यूज कोणी अशा बऱ्या पद्दतीत खंयच्याच राज्यांत करूंक नाशिल्लो. इवन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हेजो यूज इतक्या मोठ्या पद्दतीत कोणीच करूंक ना, तो आमी केलो. ते आतां म्हणजे जाका आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग जे म्हणटा ताची खरी अर्थात सुरवात जाल्ली आहा. म्हणून म्हाज्या सगळ्या भुरग्यांक एकूच म्हणणें आसा, पयलीं जॉयन जायार. खंयसर काय आसना म्हणजे आपल्या घरा पासून एक 30-40 किलोमिटर वयचे पडले सुद्दां जरी आसत जाल्यार जॉयन जावपाक जाय. कारण इतकी बरी संदी दुसरे फावटी मेळची ना. म्हणजे तुमी ग्रॅज्युएट आसतले, कोण पोस्ट ग्रॅज्युएट आसतलो, घरा कडेन बसच्या पेक्षा त्या डिपार्टमेंटात जॉयन जायत, प्रायवेट सेक्टरात जॉयन जायत. इनफॅक्ट हे पालकांकय आव्हान जावपाक जाय की भुरग्यांक तुमी तुज्या दारान नोकरी मेळटली म्हणून रावपाक जायना. ताणें आपल्या भुरग्यांक एक, कारण आमचे वेळार तशें आशिल्लें न्ही, एक प्रेशर आसतालें. आतां आसूं रे बाब घरा बसला चलता. राजू बाबा हांव मुद्दामून तुमकां एक गजाल सांगता. हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरान आयच्या दिसाक सुद्दां 1 लाखभर म्हाका दिसता म्हणजे गोंयांतली 5 स्टार हॉटेल्स आनी बाकीच्या सगळ्या सेक्टरांत भायले लोक येवन म्हणजे जाका आमी म्हणटा जाच्या कडेन स्कील आहा तो येवन जॉब घेतलो. मागीर गोंयकारांक आमी जर स्किलींग करूंक तयार आहा जाल्यार वाय नॉट तेंच्यांनी कित्याक घेवचें न्ही. तांच्यांनी एक घेवपाक जाय. म्हणून तर आमी एक्चुली स्कील डेवलपमेंटाच्या मार्फतूय बी ही रिस्किलिंग आनी हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले कोर्सीस आतां इंट्रोड्यूस केल्या थ्रू आवर ITIs. त्या खातीर तुम्ही म्हटल्या पळय न्ही ती एक बरी गजाल आसा की पेरंट्सांकूय आतां कळपाची गरज आसा. एक प्रेशर, एक समाजाचें वाड्यावयलें प्रेशर, गांवचें प्रेशर भुरग्यांचेर जाय. बेकार रावच्या पेक्षा तेणी खंय तरी इधर गव्हर्मेंटान एप्रेंटिसशीप म्हणून मेळटा, एप्रेंटिसशीप प्रायवेट सेक्टरान हॉस्पिटॅलिटीन मेळटा, जॉयन जा. दीस इज अगेन एज अ व्हायट कॉलर जॉब. आमी काय तुका लेबर काम कोण कोणाक कर म्हणना. म्हाका खबर आहा गोंयचे भुरगे आमचे कसलेच लेबर वर्क करूं शकना. तो मायंडसेट आमचो ना. आमी पळयता फाल्यां सकाळी कोण सेंटरींग जॉबाक गेलो, कोण खंयच्या कन्स्ट्रक्शन जॉबाक गेलो, हो गोंयांतलो गोंयकार तरणाटो हें काम करपाकूच शकना. कारण गेली कितलीशीच म्हणजे आमी पळयता वी आर इन अ व्हायट कॉलर जॉब. आमकां मागीर कितें तरी बरोवंक वाचूंक दी, टायप मारूंक दी किंवा ऑफिसान बसूंक दी. आतां त्या खातीर म्हणटा पळय आमी गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जेन्ना सुरवात केलें, सुरवातीक हांव म्हणटा तशें हे जॉब गोंयकार करिनाशिल्ले. सेक्युरिटी जॉब, हावजकीपिंग जॉब करपाक भायल्या राज्यांतल्यान लोक हांगासर येताले. पण आमी जेन्ना ते ऑर्गनायज्ड पद्दतीत केलें आनी म्हाका याद आसा आय एम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑन द गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. सुरू केल्लें मनोहर भाईच्या टायमाचेर. बट ताका आतां हांवें इतको मोठो वाव दिल्लो आसा. आयच्या घडीक जवळपास 10,000च्या पेक्षा चड भुरगे त्या कॉर्पोरेशनान जॉयन जाले. आनी त्या कॉर्पोरेशनांतल्यान आमी म्हटलां इवन दो 3 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत ताका पुलीस सर्विसीन रिजर्वेशन, ताका ताका फॉरेस्ट गार्डान रिजर्वेशन. कारण तो काम करता ताका खंय तरी फुडें फ्युचर मेळपाक जाय. हें काम आमी सुरवात केल्लें आसा. आज एक पॉलिटिकल अशी बातमी चलता ती अशी की ST कम्युनिटीक जे पळय कितें रिजर्वेशन जाय आशिल्लें तें सेंटरान भायर उडयलां. तांकां सांगलें 2026 उपरांत पळोवया. सो दीस इज समथींग त्या कम्युनिटीक एक मातशें नाराज जावपाक तांकां. बातमी आयची न्ही राजूबाब, ही बातमी जर तूं काडून पळयशीत जाल्यार ती जुलयांत येयल्ली बातमी आसा. आमी ताज्या उपरांत पर्सनली हांवें लेटर जें आसा हें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक बरयलां. आनी इट इज प्रॅक्टीस कशी आसा, इट इज ऑलवेज लास्ट सेन्सस जाल्ल्या उपरांत ताजें रिजर्वेशन जाता. आतां खरो म्हणजे सेन्सस जावपाक जाय आशिल्लो 2021. बिकॉज ऑफ कोरोना तो सेन्सस जावपाक शकूंक ना.
म्हणून तेंच्यांनी जें म्हटलां की फुडलो सेन्सस जाल्या उपरांत म्हटलां. बट ओके. आमकां निश्चितच आमी प्रायवेट रेजोल्युशन आमचें एडॉप्ट केलें हय. आनी एसटीक रिजर्वेशन दिवपाक जाय म्हणून सांगलें. आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन कंटिन्युअसली हांव पर्सनली फॉलोअप करतां. आनी म्हाका आशा आसा की जाता तितके बेगीन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमची कन्सर्न मिनिस्ट्रीज हितून इंटरवीन करतले आनी जाता तितके बेगीन एसटीक रिजर्वेशन दिवपाचो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो आमचो प्रयत्न आसा. ताजे पयलीं तांगे अध्यादेश काडून तांकां थोडें रिजर्वेशन दिवप एटलिस्ट लोकसभा इलेक्शनान किंवा अशे तरेन कितें उपाय करप. हांवें तेकाच लागून म्हटलें न्ही, आमी प्रायवेट रेजोल्युशन घेतलें, आमी करस्पॉन्डन्स केला, ताज्या पयलीं तें पत्र आयलें. आतां कोण तरी तें सर्कुलेट करीत आसा. ओके ओके. म्हणून हांवें म्हटलें आमी केल्ल्या प्रयत्नांक आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा सो डॅट म्हणजे 27च्या इलेक्शनाक गोंयांत जें आसा हें रिजर्वेशन एसटी भावांक मेळपाक जाय हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी निश्चितच रित्या 2027च्या इलेक्शनाक एक्चुअली मेळपाक जाय हाज्या खातीर आमी प्रयत्न. विधानसभा इलेक्शनाक ऑफकोर्स विधानसभा इलेक्शनाक मेळपाक. हो तुमचो एक बीजेपीचो एक हें आसा. सामको आमचो ठाम निर्णय आसा आनी त्या खातीर आमी आय एम फॉलोवींग वीथ माय सेंट्रल लिडरशीप ऑल्सो. व्हेरी नायस. आनी एक प्रश्न आयलो तो विधानसभेन भितर स्पोर्ट्स मिनिस्टरान ताजो पळय जो कन्सल्टंट आसा नॅशनल गेम्साचो ताका क्लीन चीट दिल्ली. आज ताजे कडल्यान सगळो ताबो काडून घेतला अशे तरेचो एक आदेश आज आयला. सो फाटल्या वेळार तुमकांय म्हाका दिसता इंटरव्यून करची पडिल्लें ह्या संदर्भान. सो एक मंत्री आपल्याच एका कन्सल्टंटाक क्लीन चीट दिता ताका काडचो पडप. आय हॅड गिवन द इन्स्ट्रक्शन्स जर अशा पद्दतीत कोणाचेर आरोप जाता आसत जाल्यार मिनिस्टरान ताका आपलो खंयच्याच पद्दतीत आपल्या डायरेक्ट ऑफिसा कडेन दवरचो न्ही. सो आय हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन. व्हेरी नायस. आनी ताज्या कडल्यान बाकीचे खंयसरी तो डिपार्टमेंटान काम करूं तेजेर जेन्ना प्रूव जाता आसत जाल्यार ताका त्या पद्दतीन तेजेर एक्शन घेतली वयतली. बट तो मिनिस्टरा कडेन लिंक आसचो न्ही हाजे डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन दिला. ताज्या उपरांतूच तेणी ताजेर कारण अशे तरेचो एक तरेचो धाक एडमिनिस्ट्रेशनान जाय. कारण कोणीय आयलो खंयच्या एक म्हत्वाच्या पदार बसलो कारण ताजो लोकां कडेन भुरग्यां कडेन तरुणां कडेन संबंद येता. सो अशे तरेचें एक्शन जावप इज ए गूड मेसेज टू द कम्युनिटी. प्रमोद हालीं तेंपार फाटल्या कांय म्हयन्यान एक गोंयान एक धर्मांधता वाडटा अशे तरेचें एक वातावरण तयार जाल्लें आसा. हांवें एक इंटरनॅशनल रिपोर्ट वाचलो जातूंत भितर अमेरिकेचो एक प्रोफेसरूय इनवॉल्व जाल्लो आसा आनी ताणें सुभाष वेलिंगकारान जो स्टेटमेंट केल्लो की सेंट फ्रांसीस झेवियर हो गोंयचो साहेब जावंकूच शकना. तो खरो म्हळ्यार गोंयचो एक विलन अशे तरेन ताणें प्रोजेक्ट केलें. ताजे नंतर शिवाजी महाराजा संदर्भान फादर पेरेरान कांय स्टेटमेंट केलें. आनी आज एक घडणूक जाल्या सांखवाळे त्या एक पन्न्या जे पळय कितें देवळाचे कांय रुईन्स आशिल्ले थंय कोणे तरी व्हरून एक देवी दवरली. ते देवूळ करपाचो प्रयत्न केलो. थंय कांय ते पयलीं पुजाय करपाचो प्रयत्न जाल्लो. हे घडणुको गोंयच्या सामाजीक वातावरणाक बादिकार जावपी आसात अशे तरेची एक चिंता आसा. आनी तांचें म्हणणें आसा हे जाणें पळय हो अभ्यास केला तातूंत भितर एक ओशो कॅनडांतलो एक प्रोफेसर आसा, गोंयच्या बिट्स पिलानींतलो एक प्रोफेसर आसा, ताणें हो अभ्यास केला. ते म्हणटात की सुभाष वेलिंगकारान स्टेटमेंट करतगीर अशे तरेची एक उचंबळाय गोंयांत निर्माण जाल्या आनी सरकार जो मेरेन मौन पाळटा एक्शन घेना तो मेरेन अशे तरेचें वातावरण बिगडपाची शक्यता आसा. आनी तांचें म्हणणें आसा की फुडें कांय दंगली जायत अशे तरेचें ही उचंबळाय वाडूं शकता. तुमी मातशे इल्ले कठोर जावचे अशे तरेची एक अपेक्षा जे लोक प्रगतीशील समाजाची अपेक्षा करतात ते करतात. राजू बाब तुमी म्हाजे पेक्षा खूब सिनियर आसात. तुमकां एक्झॅक्टली 1961 गोंय मुक्त जालें आनी गोंय मुक्त जाता आसतना टी.बी. कुन्ना आसतले, मिनेजीस ब्रागांझा आसतले, बाळाराया मापारी आसतलो, काका लवंदे आसतले, ह्या सारकिले सगळे फ्रिडम फायटर्स गोंय मुक्त करता आसतना कोण क्रिस्तांव कोण हिंदू हेणी केन्ना पळयलें ना. एक्झॅक्टली सगळ्यांनी मेळून आमचें गोंय मुक्त करुया. आनी क्रिस्तांवाचो सहभाग खूब आसा. 61 पासून आयज पर्यंत कोणीच अशा पद्दतीचे खंयसरूच म्हणजे दोन धर्मांच्या मदीं डिफरन्शिएट जालें ना. एक्झॅक्टली म्हाका दिसता काही जाण मुद्दामून अशा पद्दतीच्यो धर्मांतर म्हणजे धर्मांध द्वेष क्रिएट करपाचो हो प्रयत्न करता आनी थोडे जाण हे जाणून बुजून करता अशें म्हाका दिसपाक लागलां. बट तुमी जें म्हटलें की हांव वग्गी बसूंक ना, हांव परत एकदां सांगता जेन्ना जेन्ना अशा पद्दतीचे म्हणजे जेणी जेणी कृत्य केलां ताजेर 100% एक्शन जाल्या आनी हाज्याय फुडें
टॉलरेट करचे ना, Very कारण nice. आमी युनिफॉर्म सिवील कोड फॉलो करपी राज्य आसा. बरोबर. आयज पर्यंत तूं पळयशीत हांव राज्यांची खंयच्या नांवां घेयना, बट इतर राज्यांनी खुबशे फावटी दोन धर्मांच्या मदीं लढायेनी मारामारी जाता आसतना आमी आयकल्या, न्यूज पळयल्या, सगळ्या वेगवेगळ्या राज्यांनी आसतली. बट गोंयांत फाटल्या जर 60 वर्सांक जावंक ना जाल्यार त्यो हाज्याय फुडें जावच्यो न्ही. म्हणजे म्हाज्या टेन्युअरान तर नात ना. तुमचं एक स्टेटमेंट इलेक्शना वेळेचो पळय जाल्लो, ताका लागून मातशी अशी उचंबळ कांय प्रमाणात जाल्ले की पोर्तुगीजांनी मोडिल्लीं देवळां सरकार परत बांदतलो. ह्या स्टेटमेंटाक लागून एक तरेची उचंबळाय जाली की ताका एक संदर्भ कितें आसा, सद्या ज्ञानव्यापी जे पळय कितें मशीद आसा त्या संदर्भान सद्या कॉन्ट्रोवर्सी चलता. आनी तें जर थंय देवूळ आशिल्लें म्हणून जर इस्टाब्लीश जायत जाल्यार कांय घटक जांकां गोंयान भितर अशांती निर्माण करपाची आसा, ते गोंयांतली कांय चर्चा ही आमची पयलीं देवळ आशिल्लें अशे तरेची वातावरण निर्माण करून गोंयान भितर उचंबळाय वाडोवंक शकतात, अशे तरेचे आरोप जातात. राजूबाब, हांव परत एकदां क्लियर करता. म्हाजो स्टेटमेंट जो आशिल्लो पळय न्ही, कंप्लिटली जी देवळां म्हणजे आमी जाका म्हणटा की फॉर एग्जाम्पल दिवाडेंतलें टेंपल मोडलें, ओके, थंयसर आयज कांयच ना अशी जमीन जी सरकारा कडेन आसा, एक्झॅक्टली. ओके, त्या जाग्यार जर सरकारान एखाद्या वेळी परत केलो विचार एक्झॅक्टली जाल्यार कितें हरकत आसा? सामकें हांव तर अशें आमी म्हणन की खंयच्याच आमी म्हणटा खंयच्याच चर्चीक हात लायतलो किंवा खंयची चर्च मोडटलें हें केन्नाच मोडूंक ना. Nice. डीव रिस्पेक्ट टू माय कॅथलीक ब्रदर्स, नायस. ओके, आमीय चर्चीन वता, एक्झॅक्टली. ओके, तेय देवळान वता, बरोबर. बट केन्ना डिसरिस्पेक्ट करूंक ना. मोठ्या प्रमाणाचेर हिंदू टुरिस्ट जेन्ना हांगा येतात तांकां Of अशे course, तरेचो एक of टेंपल course. कॉम्प्लेक्स जर पळोवपाक मेळ्ळो जो पयलीं कसो आशिल्लो, त्या खातीर गव्हर्मेंटात कमिटी अपॉयंट केल्या. तेंच्यांनी वेगवेगळे आपले तेंच्या कडेन लोकांनी रिपोर्ट सबमीट केला. तांचो रिपोर्ट केन्ना तरी जो आसा हो लोकां समोर येतलो. तो रिपोर्ट येयल्या उपरांत सरकार तेजेर डिसिजन घेतलें की बाबा हय इतलीं देवळां मोडलीं, आतां खंय बांदपाचें देवूळ सगळें मेळून तेजो एखादो तेंच अशें कितें अशें एक जे पळय कितें वातावरण निर्माण जालें की ना एक चर्च आसा ती मोडल्या किंवा एक चर्च आसा थंय देवूळ आशिल्लें त्या चर्चीचेर कब्जो करया. लोकांनी कन्फ्युजन करून घेवचें न्ही. एक्झॅक्टली. हांगासर क्लियर आसा. त्या खातीर सांगलां की धार्मीक सलोखो बिगडपाचो प्रयत्न जो आसा हो कोणीच करचो न्ही. एक्झॅक्टली. सो हें जी पळय कितें कॉन्ट्रोवर्सी आसा की सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो न्ही, आमचो आमी जे पळय म्हणटात परशुराम, भगवान परशुराम हो आमचो खरो तारणहार, अशें एक प्रतिमा तयार करून अशे तरेचे वाद निर्माण केल्ल्यान कितें जाता की जे पळय सांकवाळे जे पळय जालां ताका बळ मेळटा. थंय कोण तरी अशे एलिमेंट तयार जातात ते वतात आनी आमी आयकतात ते अशें की फाटल्या एक वर्सभरान अशे कांय एलिमेंट तयार जाल्यात गोंयान भितर जे स्वताक उग्र भाजपाच्या परिवाराचो भाग ना तो तेंय स्पश्ट करता. पूण अशें की आमी उग्र हिंदुत्ववादी अशें दाखोवन कित तरी अशे तरेची उचंबळाय निर्माण करतात. प्रत्येक धर्मांतल्या लोकांक तांचें स्वातंत्र्य आसा, आपले विचार व्यक्त करपाक स्वातंत्र्य आसा, आपलो देव मानपाक स्वातंत्र्य आसा, ताका कोणूच आडोवपाक शकना म्हाका दिसता. त्या खातीर प्रत्येक जाण कोण व्यक्त करता आसतले. प्रमोद बाब, आनीक एक ऑडिटर जनरल रिपोर्ट जो पळय महालेखापाल तातूंत भितर मायनींग संदर्भान तांणी काही अशें भाश्य केलां. अशें की मायनींग, अवजड मायनींग आनी मिनरल्स बाकीचें किरकोळ मायनींग हातूंत भितर जे पळय फिगर सरकारान दिल्यात ते बरोबर नात. ते म्हणटात की मायनींग डिपार्टमेंटाचो एक फिगर आसा, दुसरो फिगर वेगळो आसा आनी अकावंट्स डिपार्टमेंटाचो वेगळो. सो हे सगळे हातूंत लागून एक घोळ निर्माण जावन परत तें स्कॅम बाबा मायनिंगान आसा काय कितें अशे तरेचे एक संबंद जाता. राजूबाब, हांव हेजेर क्लियर आसा की इट इज एन मेजर मिनरल्स एंड मायनर मिनरल्स हो दोन डिफरंट टर्म्स आसात. आनी मेजर मिनरल्स जे आसा म्हणजे जाका स्पेशली द आयर्न ओर मायनींग एंड मायनर मिनरल्स हितून बाकीचे सगळे बसाल्टा पासून बाकीचे सगळे आयले. इवन दो आतां न्यू आमी फाटल्या दिसान ते मुल्तानी मित्री हे ते फिगर्स जे आसा पळय ह्या फिगर्साच्या बाबतींत थोडोसो म्हणजे कन्फ्युजन आसूं शकता. बट खंयसरूच म्हणजे आमी जे म्हणटा पळय न्ही की इन फ्युचर आमी सिस्टमॅटीक रित्या ऑक्शन करता आसतलें मायनींग लिजींग ऑक्शन करता आसतलें पयले फावटी मायनर मिनरल्सची लीज दिता आसतलें. चिऱ्याच्या खणीक पयलीं लिजीसूच मेळनाशिल्ले. तांकां आतां एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवन तांकां लीज दिवपाची प्रोसेस सुरवात जाली, दिली. बसाल्ट मायनिंगा खातीर ताच्या पयलीं केन्ना लायसन्साच मेळनाशिल्ली. ते प्रोसेस इज ऑफ डुईंग अंडर हेजो प्रोसेस क्लियर करून बसाल्ट मायनिंगा खातीर आमी लीज दिवपाक सुरवात केल्या. ती अशी
वेगवेगळी जी आसा पळय न्ही हो प्रोसेस कितलोसोच स्ट्रीमलायन केला. म्हणजे फाटल्या 1.5-2 वर्सांक हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. म्हणजे 9 मेजर लिजीस आमी ऑक्शन करपाक काडले. त्या ती हे जे पळय सुप्रीम कोर्टान परत सांगलां की मायनींग कितले काडटात, कितले भायर वता, ताचे रॉयल्टी कितें, हाजो कसलो ताळमेळ सरकारा कडेन नासता. त्या नदरेन न्हंयतल्यान पयशे कितें रेंव काडटात त्या रेंवेचोय सारको म्हणजे थंय कांय कंट्रोल ना. हाजे भितर 2 विशय आसा. एक तुमी जो सुप्रीम कोर्टांतलो विशय म्हटलो वीच इज रिलेटेड ओन्ली वीथ द मेजर मिनरल्स. येस, मेजर मिनरल्स तेंच्यानी आमकां एक्सपोर्ट करपा खातीर 20 मिलियन्स ऑफ द टन्स Exactly. वी कॅन एक्सपोर्ट फॉर द एन्युअली. Yes. सो दॅट सरकारा कडेन कंट्रोल जालें. 100% सरकारा कडेन कंट्रोल आसा. नाव आवर GPS सिस्टम म्हणजे खंयच्यान लिफ्ट केलें आनी खंय व्हरून वतले इतको Okay, सिस्टम very वी आर nice. मॉनिटरींग थ्रू आवर ओन ऑफिस. Nice. वी हॅड दॅट Nice. सिस्टम. इवन दो आतां कर्नाटकांतल्यान जरी वयर हाडलो जाल्यार तो बाउंड्री वयल्यान परत खंयच्या प्लॉटार वता इतके आमी मायन्युटली आमी मॉनिटर करता. दीस इज द वन रिलेटेड टू द मेजर मिनरल्स. नायस, व्हेरी नायस. उरता उरलो विषय विथ द मायनर मिनरल्स फॉर द सँड मायनिंग. सँड मायनिंग केस इज इन द कोर्ट, इज इन द हायकोर्ट. वर्तमान पेपराचेर बातमी येतकीर हायकोर्टान हस्तक्षेप केल्लो. कांय न्हंयांनी थंयच्यान अशे तरेची माती काडटात, रेंव काडटात आनी ताचो सुगावो सरकाराक नासता. हे पळय हितूर एक गजाल आसा. सद्या सँड मायनिंगची केस ही हायकोर्टांत आसा आनी हायकोर्टांत आमकां ऑफिशियली परमिशन मेळपा खातीर म्हणजे वी हॅव गिवन म्हणजे आमकां कितली काडूं शकता कित्याक जो स्टडी रिपोर्ट जो आसा हो NIOन सबमीट करचो. आतां पर्यंत फक्त 2 रिवरांचो रिपोर्ट, शापोरा रिवर आनी आय थिंक कुंभारजुआ कॅनल, ह्या 2 कॅनलांचो आमकां रिपोर्ट मेळ्ळा. मांडवीचो आनी जुवारीचो रिपोर्ट मेळपाचो उरला. ताज्या उपरांत आमी एवरी इयर कितली काडूं शकता हाजें लिमीट आनी ताज्या उपरांत मायनिंग डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तांकां कशी दिवप. एट प्रेझेंट ओन्ली द ट्रेडिशनल सँड एक्सट्रॅक्टर आशिल्ले पळय न्ही तांकां आमी अलाव केले. आतां ते बी ह्याच बेल्टांत, बाकीच्यांक आमी अलाव करूंक नाशिल्ले. रितसर प्रोसेस कंप्लीट जाल्या उपरांत सँड मायनिंग जे आसा हें काडपाक सँड मायनिंगाची खूब डिमांड आसा गोंयांत. सो ती ऑफकोर्स जावचें अशे तरेचें. हितूर 2 गजाली आसा की सँड मायनिंग लिगल जर जायत जाल्यार तेजे रेट्स कमी जातले आनी नाय जाल्यार भायल्या राज्यांतल्यान आनी सँड ताका खूब कांय मोठ्या प्रमाणात प्रमाणात कंट्रोल जातलो, एक नियमन जावं शकता. काडपाची गरज आसा. जर Exactly. सँड काडली ना जाल्यार आमी जेका म्हणटा की खूब मोठ्या प्रमाणात ओवर येवप हो प्रकार जो आसा तो जावं शकता. कारण डिसिल्टींग जावप हे Exactly. गरजेचें आसा. बरोबर. आज सँडबार जाल्ल्या कारणान आमकां कॅप्टन ऑफ पोर्टाक परत म्हणजे सँड एक्सट्रॅक्शन थंयचें करून सँडबार काडून उडोवचें पडटा. अदरवायज फिशींग ट्रॉलर जे आसा ते पळय आमकां हे पोर्टा त्रास. हेजेर येवपाक Exactly. शकना. म्हणून आमकां पर्सनली परत कॉन्ट्रॅक्टराक दिवन ती काडची पडटा. तें आसा. Exactly. प्रमोद बाब, आनी एक प्रश्न आसा तो MPTचो. तांचे पळय जे 5 आनी 6 धक्के आसात ते जिंदाल तांचे कडेन आहा, थंय कोळसो चलयतात. तांचो 7 जो पळय धक्को आसा तो अदानी कडेन आसा. आतां 8 आनी 9 पळय धक्के आसा ते वेदांता कडेन आशिल्ले. तांणी नाका म्हणटकीर परत थंय जिंदाल येवपाची शक्यताय निर्माण जाला. सो हे 5 पळय जे धक्के आसात ते जर कोळश्या खातीर वचत जाल्यार सबंद MPT पोर्टाचेर कोळश्याचो प्रभुत्व येतलें. आनी गोंयांत ऑलरेडी एक भंय आहा की कोळसो हब गोंय जावपाची शक्यताय आसा. पयलीं म्हणजे मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी MPA वीच इज कमींग अंडर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाज ज्युरिडिक्शन. हय, तरी सुद्दां तुमी बर्थ नंबर 5, बर्थ नंबर 6, बर्थ नंबर 7 हाजो जो उल्लेख केलो ऑलरेडी बर्थ नंबर भितरले आय थिंक 5 आनी 6 कितें तरी जिंदाला कडेन खूब पयलीं पासून आसा. ताजी 20 इयर्स आतां केन्ना तरी सोंपपाक आयल्या. हांव पर्सनली MPAच्या चेअरमॅना कडेन उलयलां. ताच्या कडेन कम्युनिकेशन आसा. हांव कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टरा कडेन सोनोवाल जी आसात तांच्या कडेन उलयलां आनी आमी थंयसली लिमीट ही कोळशा खातीर वाडोवची न्ही की तांच्यांनी आमचे आयनोर जर एकदां आतां सुरवात जालें काय थंयसर आनीक बर्थ ते कोळशा खातीर दिवपाकूच शकचे ना. कारण उरलेल्यो सगळ्यो बर्थ तांकां हाज्या फुडें की मायन ओर एक्सपोर्ट करपा खातीर लागतले. त्या खातीर म्हाका खात्री आसा की इन फ्युचर तांकां उरलेल्यो बर्थ ज्यो आहा त्यो कोळशाक दिवन उपकारच्यो ना. सो गोंयाक प्रायोरिटी मायनिंग आसता. 110%. बिसायड दॅट्स MPAन स्वताचो टेंडर फ्लोट केल्लो आसा. थंयसर ट्युरिस्टीक डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात ज्यो इंटरनॅशनल बोट्स ज्यो येता Exactly. ताज्या खातीर व्हडलो थंयसर जो पोर्ट जो आसा हो डेव्हलप करीत आसा. ती इन फ्युचर जेन्ना जावंक शकता? मोर देन 300 to 400 crores ऑफ रुपीज MPA इज इन्वेस्टिंग in that port म्हणजे विच वील बी द अगेन 5-star फॅसिलिटीज हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात ते इन्वेस्ट करता.
सो दॅट इट वील टार्गेट इज अनादर 2 years म्हाका दिसता. फिशींग हार्बर सायडींतल्यान ते डेव्हलप जावं करता. शकता, एदी व्हडली डेव्हलपमेंट स्वता MPT करतात, MPA करता आतांची, म्हटल्या उपरांत तांकांय बी हें सगळें कोळशाक दिवन उपकारचें ना. आसा त्या कोळशाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर आमी तांकां डोम स्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही हो कन्स्ट्रक्ट करपाक ऑलरेडी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान परमिशन दिलां. म्हणजे आमी एट प्रेझेंट एक्झिस्टींग जो कोल येता पळय न्ही तोय कवर्ड हातूंतल्यान वयचो. इवन दो की ज्यो रेल्वेचे रॅक वता त्या रेल्वेच्या रॅकांक प्लास्टीक धापची न्ही ताका कवर करचो. आय हॅड पर्सनली सीन ताका कवर करचें हाज्या खातीरय आमचो प्रयत्न आसा. हांव तुमकां इतले प्रश्न विचारले, वेगळे वेगळे प्रश्न आशिल्ले आनी तुवें सामके तुका हांवें काय प्रश्न दिवं ना, पूण तुवें अशें जापो दिल्यो की तुजे कडेन प्रश्न आशिल्ले भशेन तुगेलो अभ्यास खरेंच तोखणायचो आसा. म्हाका एक प्रश्न विचारन दिसता तुमकां, हो निमाणो प्रश्न. इतलो अभ्यास दीसभर ऑफिसान हेल्थ कशी सांबाळटात? कारण आतां आमी पळयलां पयर एक दोतोर 42-43 वर्सांचे हार्ट एटॅक आयलो. राजकारण्याचो दीस केन्ना सुरू जाता केन्ना सोंपता हें कळना आनी येदें व्हडलें प्रेशर आसता. सो त्या प्रेशराक रावप तुका कितें तरी एक्सरसायज करची पडटली, योगा करचो पडटलो, जेवणाचेर ताबो दवरचो पडटलो. एक म्हणजे सकाळची 15 मिनटांचो योग प्राणायाम दॅट गिव्स मी द एनर्जी टू वर्क फॉर द फूल डे. आनी अगेन कमी खावप एक्झॅक्टली हो एक भितरलो हें आसा. तूं दनपारां जेवता? दनपारचो जेवता आनी घरा कडल्यान जेवण हाडटा? ना, म्हणजे बंगल्यारूच म्हाजो कूक आसा. ओके. ऑफिशियली बंगल्याचेर कूक असल्या कारणान तोच म्हाका जेवण करून दिता. तेल बी कमी खाता? हा, रुटीन जेवता. तेल बील शीतकडी रायस ताच्या पलीकडे काय वेगळें कांयच खायना. डेली नुस्तें डेली आठवड्यातले 2 दीस खायना. श्रावणान कंप्लिटली वॅज जाता. हो, श्रावणान वॅज. म्हटल्या उपरांत कमी खावप. ओके. आनी डेली प्राणायाम हाजेर भर दिवप. जमता तितको वेळ थोडोसो एक 5-10 मिनटां ध्यान धारणा हाजेर जर कॉन्सन्ट्रेट करीत जाल्यार मनाचेरूय ताबो उरूंक शकता. म्हणजे तूं म्हणटा तसो प्रेशरूय वाडूंक शकता. हें जें पळय कितें आसा न्ही सामकें संतुलीत पर्यंत जापो दिवप, हसतमुख रावप, हें योगा हाजो फायदो जाता योगाचो? ऑफकोर्स म्हाका दिसता प्रत्येकान प्रॅक्टीस करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी फीट इंडिया मुवमेंट सुरवात केलो. कित्याक तर यंग जनरेशन जर फीट उरलें आसत जाल्यारूच इंडिया, न्यू इंडिया जी आसा ही फीट इंडिया आसतली. म्हणून हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान फीट इंडिया मुवमेंट पुराय देशभर सुरवात केलो. ताणी आमी पळयता की मॅक्झिमम लोक हे आपल्या दुयेंताचेर पयशे चड खर्च करतात. त्याच्या पेक्षा थोडोसो टायम जर तेंच्यांनी स्वता खातीर वापरलो जाल्यार आमी खूब फीट उरपाक शकतात. तुमी जेन्ना दिल्ली वतात, अमित शाक मेळटात किंवा प्रायम मिनिस्टराक मेळटात, तांकांय खोशी जाता एक तरूण भुरगो आपल्या पार्टीचो चीफ मिनिस्टर बरो हेल्थ सांबाळटा, बरे तरेन जापो दिता आनी हसतमुख आसता. ऑफकोर्स म्हणजे ब्लेसिंग्स ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष हांचे ब्लेसिंग्स म्हाका सातत्यात मेळटा. आनी जेन्ना आपल्याच पार्टींतल्यान एक वाडिल्लो भुरगो म्हणजे दे हॅव सीन मी सिन्स फ्रॉम माय युवा मोर्चा. हांव कांयच नाशिल्लो. हांव फक्त युवा मोर्चाचो प्रदेश अध्यक्ष आशिल्लो, तेन्ना हांव आमदारूय नाशिल्लो. तुमी एक बेस्ट उदाहरण की एक पार्टीन भितर सकयल्यान सावन वयर कशे तरेन येवंक शकता. तशें पळोवंक वचत जाल्यार पुराय देशभर आतां मुख्यमंत्री आनी केंद्रांत मंत्री आशिल्ले सगळे लोक हे पार्टी कॅडरांतल्यान वयर येयल्ले सगळे लोक आसा. पार्टीचें काम करीत करीत म्हणजे देश प्रथम, द्वितीय पार्टी, तृतीय आमी. तुमी कॉन्फिडन्स पळयत जाल्यार 2024 लोकसभेचे 2 जागा जिखूंक शकतले? 100% म्हाका विश्वास गोंयच्या लोकांचेर आसा. म्हाका विश्वास म्हज्या कामाचेर आसा. म्हाका विश्वास सरकारान म्हज्या कॅबिनेट कलीग जे काम करतात तेजेर आसा. गोंयचे लोक आमकां निश्चित रित्या म्हणजे आमचेर विश्वास दवरून आनी मोदीजीचेर विश्वास दवरून हे फावटी दोनूय सीट. मातसो एक हिंट दी न्ही आमकां सावथ गोवा कशे तरेन वेंचणूक कोण तुमचो कॅन्डिडेट आसतलो? राजू बाब, तुकाय खबर आसा हांव कॅन्डिडेट काय हांव सांगूंक शकना. दॅट डिपेंड्स अपॉन माय पार्टी. जो कोण कॅन्डिडेट दितलो ताका गोंयकार पसंत करतले हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आनी गोंयकार आमकां हे फावटी दोनूय सीट दिवन हांगासल्यान मोदीजीचे हात स्ट्रॉंग करपा खातीर परत एकदां आमकां संद दितले. थँक्यू प्रमोद बाब. सामको सांजचो सुद्दां तूं बिजी आशिल्लो, तरी आसतना तूं मंत्रालयांतल्यान भायर सरलो, आमकां मुलाखत दिली, आमच्या स्टुडियोन आयलो आनी आमी खंयचेय प्रश्न विचारचे किंवा विचारचे न्हय अशे तरेचे मंत्री आमकां पयलीं मातशी इल्ली सुरोस दितात. तुवें आमकां कांयच सांगलें ना, जाय तें विचारा म्हूण सांगलें
आनी तुवें बरे तरेन प्रश्नाचे जापो दिले. आय एम व्हेरी शेवटी हॅपी अँड सॅटिस्फायड. तुम्ही पत्रकार, त्यामुळे कितें विचारप कितें न्हय तुमचें काम आसा. हांवें कितें सांगप ना सांगप हें म्हाजें काम आसा. शेवटी लोकांक जाय तें तुमी विचारप आनी लोकांक जाय तें हांवें सांगप. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात गोमंतक TV.